गोवा वेल्ला एका घरांत बेकायदेशीर प्रायव्हेट मॉर्ग चलताले ते थळाव्या लोकांनी बंद केले। लोकांच्या कंप्लेनी उपरांत पंचायतीन स्टॉप ऑर्डर काडूनय पिंटो म्हणून एकलो खंय हे मॉर्ग चलयतालो। लोकांच्या बोवाळान सुवातेर थळावो आमदार आनी पोलिसूय पावले। निमाणे मॉर्ग चलोवपी पिंटोन घरांतले कॉफिन्स, फ्रीजर, एक मॉर्ग सगळे भायर काडूंक म्हयन्याचो प्राज मागला। Your illegal activity has been found on the spot. You cannot say that no. Has anyone seen one body over here? Why a horse will come and I will call two people. intimidate us by a letter? No, not letter. I will call. लोकांनी एक घरात चलपी बेकायदेशीर मॉर्ग बंद करूंक लायलो। हे घरात एकलो पिंटो म्हूण प्रायव्हेट मॉर्ग चलयतालो। लोकांनी ताच्या आड पंचायतीत कंप्लेनूय केल्ली आनी पंचायतीन ताका ते बंद करपाची ऑर्डरूय दिल्ली। इतले आसूनय पिंटो बेकायदेशीर मॉर्ग चलयतालो। निमणे लोकांनी बोवाळ केल्या उपरांत सुवातेर पुलीस, आमदार आनी पंचायत पावली। लोकांचो उपोज आहा तो हिंगा डेड बॉडी हाडटालो म्हणून आनी म्हाकाय दिसता हांवूय हें करूंक शकता कित्याक वास येतालो। पयर आमी रातचे येयले तेन्ना डेड बॉडीचो वास येतालो हिंगा सारको। तो केन्नाय तरी हाडटालो रातचो आनी तेजी कॉफीन आहाय भितर। कॉफीन आहाय 28 नंबर सुमार कॉफीन आहाय। आमी पळयलाय मॉर्ग आहा, मॉर्गाची ते गरजू ना हिंगा। पंचायती कडेन सरपंच आहा, पंचायती कडेन एप्लिकेशन केल्लें पण पंचायतीन ताका दिवंक ना। बरोवन दिले हिंगा इलिगल अशें चलता पळय ताका सांगून तेन्ना आमी डायरेक्ट ताका स्टॉप नोटीस काडलो। पिंटो म्हणटा ताचे बापायचो असोच मुंबय माहीम खंय एक मॉर्ग चलतालो। थंयच्या लोकांनी खंय असोच बोवाळ घालो आनी ताका तो थंयच्यान गुटलावचो पडलो। So BMC माहिमान तेजो शटडाउन केला हेजी पयलीं बीन इज अ हॅबिच्युअल ऑफेंडर ऑफ दीस हे मॉर्चरी तेगे इनलिगल जॉन पिंटो म्हणटा तेगे बापूय he had a in Mahim Michael Pinto had a mortuary in Mahim Bombay illegal आणि फ्लॅटानूच ती मॉर्चरी हाडली आख्खीत जितून त्या मडीत व्हरी हाडली। तेंगे कितें प्रोसेस आहा दे टेक द बॉडी तो फॉरेन कंट्रीज कोण मेल जाल्यार फॉरेनर बीन। सो ही हॅज गॉट दॅट लायसन्स ऑफ कोरियर सर्विसा पासून ताका एक लायसन्स आहा व्हरपाचें। सो ही कॅनॉट डू दॅट सेम बिजनेस इन द रेजिडेन्शियल प्रमासीस। हो तो गांव मरे। निमणे पिंटो मॉर्ग बंद करूंक तयार जाला, मात घरातले सगळे सामान काडपाक म्हयन्याचो प्राज मागला। धंदो बंद करता म्हूण ताणें लेखी बरोवनूय दिला। When my vehicle comes from Bombay, I'll put 4-5 and send it. It will come 5-6 times from Bombay. Everything will go out. Within 1 month, everything is out. I will clear all the materials, morgue, coffins, office furniture, etc. by 1 month. कित्याक तो फाल पारूंक वयता आनी फकत तेईस आयर येतलो। I will not start in future any business relating to funeral rites, transporting dead bodies, making coffins, bringing dead bodies, etc. to the house number इंगा। प्रुडंटा खातीर सुभाष खुटवळकार। मतदारांक पैसे घेवन मत घालूंक फुसलायता म्हणून दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाला आड केल्ली कागाळ तपासूंक म्हापश्या कोर्टान SDM गुरुदास देसायाक नोटीस काडल्या। केजरीवालान विधानसभा वेंचणुके वेळार हे कथीत वक्तव्य केल्लें। SDM देसायाक 1 मार्चाक कोर्टाक वचून ताची कागाळ व्हेरीफाय करची पडटली। तेन्नाचो रिटर्निंग ऑफिसर देसायान म्हापश्या पुलिशेंत केजरीवाला आड केल्ली कंप्लेन अदखलपात्र म्हूण नोंद जाल्ली। म्हापश्या पुलिशेक चौकशेचे निर्देश दिवचे म्हूण देसाय कोर्टांत गेला। आज अरविंद केजरीवाल जे दिल्लीचे चीफ मिनिस्टर आसा तांची मडगांव म्हापश्या कोर्टान केस आसा म्हणून प्रेस रिपोर्टा वयल्यान आमकां कळयलें आनी आज आमी बीन हांगा पळोवपाक आयले ही केस कितें आसा ती। जाल्यार आमकां कळ्ळें की अजून अरविंद केजरीवालाक नोटीस काडूना जावं तांकां समन्सूय बीन वचूना। आज जजान कंप्लेनंट जे आसा त्या हितून केसीन तांकां समन्स काडला की तांकां यो म्हणून नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। सो मे बी इन्क्वायरी जातली तांकां समन्स काडच्या पयलीं। नेक्स्ट डेट आतां 1 मार्चाक दवरल्या सांजचे आनी त्या दिसा कंप्लेनंटाचे एपियरन्साक आसा। गिव एक ब्रेक।